नमस्कार, हांव प्रणाली आणि तुमच्या आमच्या चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया बांगड्याची कटलेट। तर यो सुरवात करूया। हांवें हांगा 5 मोठे बांगडे घेतल्या। हे बांगडे बरे ताजे आसा, हेंकाय बरे धुला, साफ केला आनी तेंची बोडकी आनी शेपडी काडून घेतल्या। एका कायलेन हांवें हांगा उदक घालून घेतला। आता ह्या उदकान आमकां ते उजरोवन घेतिल्ले बांगडे घालूंक जाय आनी मागीर कायल गॅसीर दवरूंक जाय आनी बांगडे बरे शिजोवन घेवपाक जाय। बट ते करच्या पयलीं भितर इल्लें मीठ घालूंक जाय। हांगा हांवें 1 चमचो मीठ घेतला तें हांव घालता। अर्दो चमचो हळदीचो पावडर घेतला तो घालता। आता ही कायल आमी गॅसीर दवरया आनी बांगडे बरे शिजोवन घेवया, बरे बॉयल करून घेवया आनी मागीर तेंचे कपे काडून घेवया। हे पळया बांगडे हांवें बरे शिजोवन घेतल्या, बरे बॉयल केल्या। आता हे बांगडे मातशे थंड जावपाक दवरया आनी मागीर तेंचे कपे काडून घेवया। कपे काडटा आसतना ती साल आसा ती वयली काडून उडोवपाक जाय, कांटे बरे वेचून काडपाक जाय आनी कपे आसा ते एका आयदनान काडून घेवपाक जाय। हांगा हांवें बांगड्याचे कपे काडून घेतलेले आसा। हे काडटा आसतना कांटे हांवें बरे वेचून घेतल्या, ते करून मागीर कप्याचे बरे बारीक कुडके करून घेतल्या आनी तेका बरे स्मॅश केला। बांगड्याचे कपे अशे स्मॅश करतकीर कटलेट खावपाक खूबच रुचीक लागता। तुमकां जाय जाल्यार आनी स्मॅश करूं शकता। मागीर कायलीन तेल तापत दवरया, तितून मागीर लसूण घालया। हांगा 4-5 बोयो घेतल्या लसणाच्यो, त्यो सोलून बऱ्यो कातरून घेतल्या, त्यो हांव घालता आनी त्यो बऱ्यो तळसून घेवपाक जाय। चड तळसून घेता तितलो टेस्टूय बरी येता, खावपाकूय बरी रुचीक लागता। तितून मागीर कांदो घालपाक जाय। हांवें हांगा 1 मोठो कांदो बारीक चिरून घेतला तो घालता आनी मागीर बरो तळसून घेवपाक जाय, बरो सॉफ्ट जावपाक जाय। तितून मागीर अर्दो चमचो आले लसणाची पेस्ट घालपाक जाय आनी तीय बरी मिक्स करून घेवपाक जाय। तितून मागीर 1 बारीक कातरून घेतलेलो टमाट घालया आनी तोय बरो तळसून घेवया, बरो सॉफ्ट जावपाक जाय। तातून मागीर आमी बांगड्याचे कपे काडून दवरिल्ले ते घालया। ते घालता आसतना फ्लेम मातसो कमी करून घालपाक जाय। मागीर तातून इल्लो अर्दो चमचो मीठ घालया। हांगा मीठ चड वापरप ना, कित्याक म्हणल्यार आमी बांगडे शिजतना मीठ घातिल्ले। अर्दो चमचो हळदीचो पावडर घालया, 1 चमचो मिरचीचो पावडर घालया आनी ते मागीर बरे मिक्स करून घेवया। तो मसालो आसा तो सगळ्या कप्यांक बरें लागोंक जाय, सो बरो मिक्स करून घेवया। आता हे मातशें आमी थंड करून घेवया, कित्याक म्हणल्यार कटलेट करता आसतना जाल्यार गरम लागतले न्ही, तेका लागून। तातून मागीर बारीक चिरलेली कोथमीर घालता हांव। हांवें हांगा थोडीशी आमटान उदकान भिजत घालून दवरलेली, तेजी उदक काडून घालता। अर्दो कप बेसन घालता। बेसन वापरपाचें कारण म्हणल्यार ते कालोवपाक खूब सोंपें जाता, खूब बेगीन जाता। हे पळय अशें आतां बरें कालोवन घेवपाक जाय आमकां। तो बेसन आसा तो बरो असो मिक्स करून घेवपाक जाय, तेका बरें अशें मस्तून घेवपाक जाय, बरें मसाज करपाक जाय। तातून मागीर आमी इल्लें उदक घालया, चड घालप ना, थोडेंशें घालप। तुमकां हांगा जाय जाल्यार तुमी तांतीय वापरूं शकता आनी ते परत एकदां बरें कालोवन घेवया। आतां तेजो इल्लो गुळो काडून ती आमी कटलेट शेपीन तेका रोल करया। तुमकां जाय जाल्यार तुमी मिडियम शेप घेवं शकतात, नाजाल्यार मोठी घेवं शकतात। हांवें हांगा मिडियम शेप करून घेतल्या, हे पळय अशी। आता ह्या कटलेटीक आमी दोनी सायडींनी बरो रवो लावन घेवया। रवो दोनी सायडींनी बरो लागपाक जाय। ह्यो पळया हांवें हांगा सगळ्या कटलेटीक दोनी सायडींनी बरो रवो लावन घेतलेलो आसा। आतां ह्यो कटलेट आमकां बऱ्यो कुरकुरीत भाजून घेवपाक जाय। आतां आमी ह्यो कायलीर घालया आनी दोनी सायडींनी बरी भाजून घेवया। मागीर कायलीन थोडें तेल तापत दवरया। तेल तापलें म्हणटकीर एक कटलेट कायलीर घालया। घालता आसतना सवका घालपाक जाय, नाजाल्यार तेजे कुडके जाता आनी घालून रोखडेंच परतुपाक जायना, थोडे वेळ रावपाक जाय। मागीर तेजे वयल्यान इल्लेशें तेल घालया आनी थोड्या वेळान ती परतून घेवया। परतयता आसतना सवका परतुपाक जाय, नाजाल्यार तेजे कुडके जावन मोडटा। हे पळया अशें परतून घेवपाक जाय। आनी तुमची ऑथेंटीक गोवन बांगड्याची कटलेट तयार जाल्ली आसा। ही तुमी टोमॅटो सॉस, चटणी नाजाल्यार गोवन फेमस स्ट्रीट फूड कटलेट पाव बी करून खावं शकता। रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळूया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आणि मजा करा। धन्यवाद।